कितें अनुभव येयलो? शेती लायली तेतून ही बरी अशी जाली फुलां आणि बरे अशें दिसले, समाधान अशें. तुम्ही लायलेली फुलां आणि आयज लोक खूप व्हरतात हे पळोवन कितें दिसता? आमकां बरें दिसले आणि सगळ्यां बरोबर आमकां बरें दिसता म्हणजे सगळें काम धंदो करपाक. आज पर्यंत आम्ही दुसऱ्यान केल्लेली फुलां हाडटाली आणि आयज तुम्ही केल्लेली फुलां भायर लोक व्हरतात. लोक येता आसतना जेन्ना विचारता कितें दिसता तुमकां? अशें बरें दिसता. लोक म्हणटा नागजरच्या गांवांत बरें जाले आणि बरें दिसता म्हणटा आणि बरें ही तुमी मेहनत घेवन सगळें केलें म्हणटा तुमी. तुमकां अजूनय हेच्या फुडें करपाची इच्छा आसा. जर आमकां सपोर्ट आसात न्हू जाल्यार आमी सगळीं मेळून परत शेती करपाक तयार आसा. तू आता इतकी वर्सां शेती करता, अशा पद्धतीची शेती तुवें केल्लेली हांगा? पहिले पासूनच केली आम्ही शेती. असली शेती तुम्ही केलेली? बिजाची ना. हा पहिलीच फावट करता? ही पहिलीच फावट करता आसतना तुका कसो अनुभव येयलो? कसो वयतलो आम्ही करपाचा दिवपाचा असं आम्ही ठरयला मनानसून आणि करूंक फुडें सरलो सगळे जाणां. तू आता इतली वयस्कर आसा आणि हे करपाक तुका मजा येयली? पहिली पासूनच करतो न्हू, करी दिल्लेली आसा. हाय. आणि तुका आता वेगळीच मजा येतली. एका पंचायतीन जो असो उपक्रम केलेलो आसा, कितें दिसता आणि एकंदरीत तुमचे विचार कितें? म्हाका हे पळोवन खूप बरें दिसलें. कितें एक पंच जावन अशें म्हणजे सगळ्यांक घेवन तेणी केल्लें आहा. म्हाजे अशेंच मागणें आहा कितें अशेंच सगळ्यांनी मेळून अशेंच काम करूचें आनी अशीच रोजां फुलोवपाची. आनी भायली जी आमी हाडटात न्हू तेच्या पेक्षा आमची घरची आमकां मेळ्ळी म्हाका अशें खूब बरें कशें दिसता. कित्याक आयज काल मुसलमान लोकच हो धंदो चड करतात न्हू, त्याच्या खातीर आमच्या लोकांनी जर हे पिकयत जाल्यार खूब बरें. तेंच्यांनी दिल्ली कोणी WRD आनी महिला ग्रुप आसा तेंच्यांनी दिल्ली 6,000 रोजी दिल्ले. तेतून आमी ते लायले. थोडे इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी लायले, थोडी कॉलेजची भुरगीं मातशी येयली आनी आमच्या लोकांनी लायले. कितल्या जाणांचो ग्रुप आसा? आमचो 20 लोकांचो आहा ग्रुप. म्हणजे 20 जाणां बायलां एकत्र येवन? बायलां आमचे दादले सुद्दां आसले, शेतकऱ्याचो ग्रुप आहा ते. बरें. हे दिता आसतना खर्च तुम्ही कसो काय केला? सगळे आमकां गव्हर्नमेंटानच दिले, तेंच्यांनी WRDन दिले आणि ते कोल्हापूरसून हाडले बी ह्या ते झाडां. केन्ना सुमार तुम्ही लायलेली? 24 तारीख गेल्या महिन्याची? 4 ऑगस्टाची. कितल्या महिन्यांनी झाली? 2 महिने जावंक ना, कमी झाले. 2 महिन्यात कमी झाले तेका. आता तुम्ही एका मार्केट आता तुम्ही पळयल्यात न्हू, सो कितली सुमार तुम्ही हे लायली म्हणजे किलो विकली? आता पर्यंत म्हाका 100 किलो जातली, जास्ती पण कमी जावची ना. आता जो आसात पळय हे फुलां ती अंदाजे कितलोसो माल आसा? आता असं 20-25-30 किलो काढलेली आहा, त्याशिवाय आणि काढची आहा. म्हणजे ना म्हटल्यार 250-300 किलो तुम्ही? हे तुमची फोडा वेगवेगळी आसा? शेतां आमची वेगवेगळी आहा, पण ती सगळी शेतां आमी एक करूनच केल्या, कॉमन केल्या. मग तुम्ही आता जर ही आपली ही ताची अशें म्हणून तुम्ही सगळे एकीच कडे? हा, म्हणजे विकता असताना सुद्धा जर तुमचं सगळे एकीच कडे काढा, विकप एकीच कडे. आणि जो ह्या जाता तेतून मागीर ह्या करूंक जाय, सगळ्यांक दिवंक जाय न्हू. बरं. फुलांची जी बाग तुम्ही उभी केल्यात पळय ताच्या फाटल्यान कशी किती आयडियास आयली तुमच्याकडे आणि एकंदरीत कोणी किती तुमकां मदत केली? येस, सुभाष शिरोडकर, तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी तेंचे एक कामाची एक नोट केली. म्हणजे हांव व्हडलो न्हू मनीस, पूण एक उलयता की आमी कितें तरी फायल करता आनी आमी सरकारा कडेन वयता, पूण हे आयज परते जाल्ले सरकार आमचे कडेन येयलो आनी आमकां मोटिवेट करून तेणी करून घेतलेले. म्हाका तांकां इतलेच अशें गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा आनी अशें सांगून बाकीचे जे मिनिस्टर आहा जर तशें जर काम केलें जाल्यार खंय तरी भारत देश, आमचो गोवा न्हू, भारत देश सुद्दां एकदम 47 न्हू 27 हे जातलो, कितें तर नंबर 1 जातलो, अशें तेंचें काम आसा. तांकां स्पेशल थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्यांच्या वतीन. सगळे हे प्लॅनिंग खंयच्यान जालें ते एक पेड माँ के नाम जालें न्हू, ते हेतून आमचो सुभाष शिरोडकर आमचो मंत्री एग्रीकल्चर सहकार मंत्री बी तो येयल्लो हांगा प्लांटार एक झाड लावपाक येयल्लो, एक पेड माँ के नाम ते आनी तेणी पळयलें की हांगा आमची एरिया सगळी ही पडींग आसा आनी उदकाचो सोर्स आहा न्हू हो सगळो हांगा लागीं आसा. म्हणून तेच्या मनान येयलें की पयलीं हो आतां दिसता इतलोच फक्त एक प्लॉट करपाचो आनी हांकां दिवपाचो, सगळे आपूण हें करून.
अशें हें करून तेणी येयलो, तेंचे कडेन उलयलो WRD कडेन, परत एग्रीकल्चरा कडेन उलयलो आनी मागीर तेणी अशें आपले आमकां आपयले, शेटये जो आसा शेटये WRDचो आहा तिणें आपयलो अशें मिनिस्टराचें प्लॅनिंग आसा, मागीर तुमी ते हें करा, कितें करा ते आमी तुमकां तुमचें कितें आसा न्हू डिमांड तें आमी हें करता, तुमी फक्त शेती करपाचें. गेल्या 25 वर्सां पसून ही शेती बंद आसा, हांगा कितेंच ना. आनी म्हणून तशें आमची सगळ्यांची आमच्या गांवकारांची सगळ्यांची मिटींग जाली, तेच्या मार्फत ते मागीर म्हणपाक लागले, हेंच्यांनी डिमांड दवरलो की आमी शेती करता पूण आमकां हांगा फेन्सिंग ना म्हणजे वंय करतलो जाल्यार सगळीं गोरवां जायत न्हू, नाल्यार गोरवां सगळीं भितर वयतली, आमचें शेत वयतलें. म्हणून आमी हो डिमांड दवरलो. मागीर तेंच्यांनी ते हें केलें आनी करता करता तो हांगा करचो म्हणून मागीर तेंचो फूल प्रोजेक्ट जालो तो. मागीर कितली तुमची शेती आहा ते आमचे तुळसकरवाडी नागजर तेंकां कंबायन सगळ्या शेतकारांक आपयले आनी फूल कितली आहा ती सगळी तेंच्यांनी सर्वे केली. म्हणजे आपूण अशें वचून पयली सादारण 3 लाख स्क्वेअर मिटर आमची ही इतली एरिया आसा. आनी मागीर परत एक मिटींग आपयली आनी मागीर तेंच्यांनी प्लॅन केलो की आमी तुमकां फूल तेका फेन्सिंग मारून दिता. फेन्सिंग म्हटल्यार बरें ते जाळयेचे सादारण 6 फुटाचे अशें मारून दिता आनी तेंच्यांनी तशें त्या प्रमाणे ते फूल आमकां मारून दिले. तेजे बरें ट्रॅक्टर हाडलो, सगळे नांगरून दिले, सगळ्यांक आमच्या शेतकाऱ्यांक मोटिवेट केले आनी तांकां शेताबद्दल म्हायती दिली आनी सगळे बी हाडून दिले, शेताचे सगळे नांगरून दिले आनी तशेंच आतां उदकाचे लायनी ते आतां फूल करपाचे आहा. ऑलरेडी काम चालू आहा तेंचें. व्हेरी गुड. आता कितले जाण शेतकरी हातून इन्वॉल्ड आसात? जवळ आमचें नांव म्हटल्यार कृषी कार्ड जे आसा ते कृषी कार्ड होल्डर 40 आहा हितून, तेच्या भायर आनीक एक्स्ट्रा आसा. जवळ ना म्हटल्यार 60-70 शेतकरी आसा. ही फुलां लावपाची संकल्पना जी तुमच्या फुलांच कित्याक लावची अशी कितें आयिल्ली आसा काय, किंवा तांच्यांनी अशें म्हटलें की तुमी फुलांच लायात अशें म्हणून? ना आमचे प्लॅनिंगच लेट जाले. शेताचे ऑलरेडी जुनाच्या मे ते जून ह्याच्या पयलींच कितें आहा ते लागूंक जाय न्हू, पण आमचे प्लॅनिंगच लेट जाले. तर आतां तेंच्यांनी मागीर डिस्कस केलें म्हणजे सगळ्या भितर डिस्कस जावनूच जाले ते. आतां बेगीन आमकां रोखडे शॉर्टकट कितें मेळटलें पीक म्हणून तेंच्यांनी मातशें रोजी लावया अशें विचारून ते सगळे तेंचे आनी आमचे डिस्कस जाले आनी आमी ते केले. ओके. हेच्या बरोबर तुम्ही भाजीपालो लायलेलो आसा? आसा भाजीपालो भरपूर लायला पळय. तुजी चवळी लायल्या, मूग लायल्या आनी भेणे, नाशनो लायला, सगळ्याक लायला. ओके. मग ते पीक त्यांच्या बरोबर तुम्ही त्याच स्किमीन तुम्ही ऑलरेडी घेतलेले आसा? हय. सुभाष शिरोडकर यांचो पर्सनल इंटरेस्ट कसो म्हणजे एकदम तेंच्यांनी सारको आपलो फूल इंटरेस्ट जवळजवळ एक 4 दिसांनी फुडल्या 8 दिसांनी असे टार्गेट दवरून सगळे काम केल्ले आसा आनी आपूण स्वता येवन तेंच्यांनी फिल्डान देंवन काम केल्लें आसा. म्हणजे हांगा आमी सांगलें ना ते नांगरले तशें ना, नांगरले मरे आपूण येवन पळयता हेका कितली नांगरणी केल्या अशें सगळे तेणी फूल आपलो फूल इंटरेस्ट. त्याच्या बद्दल आमचे सगळे नागजर गांवाच्या मार्फत तशेंच बाकीचे आमचे तुळसकर सगळ्यांच्या मार्फत हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा तांकां. तशेंच आमचे WRDचे ब्रह्मानंद सर, परत ते सालेलकर सर, म्हणजे जे फायल जी हेची जावंक जाय न्हू हेची आमची फेन्सिंगाची तेंच्यांनी फास्ट मुवमेंट केलो आनी ती फटाफट आमकां सांगल्यान एका म्हयन्या भितर काम चालू करून दिलें. केन्ना व्हडलो प्रोजेक्ट आसा, सादारण 3 किलोमीटर एरिया आसा ही फूल अशी फेन्सिंग मारल्या. तांकांय थँक्यू. तशेंच आमकां बाकीचे बियाणे बी आनी ते घालपाचे कशे ताका मागीर टायम टू टायम वखद मारपाचे हे जे आसा न्हू ते आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हापसेकर सर तसोच सूरज नानजी हेंच्यांनी बरें हें केलें, आमचे कॉपरेशन केलें आनी कंटिन्यू फॉलोअप तेंच्यांनी केलें. आमी तरी हांगा कमी येताले पूण ते सकाळी एकटो येतालो सांजचो येतालो, तेंच्यांनी कंटिन्यू फॉलोअप घेवन आमकां इतले करून दिले. आता इतले सगळे रेडी आसतना हे जाल्या उपरांत दुसरे पीक तुम्ही घेवचे आसात काय कितें? हे जाल्या उपरांत दुसरे घेतले. डिस्कशन चालू आसा, काल सुद्दां येयल्ले ते सगळे मेळूनच आमी आमची सगळी बायलां जी आसा आनी सगळ्यांना हांव थँक्यू चड म्हणटा कित्याक आमची बायलांची युनिटी आसा म्हणून इतले आयज जाले आनी सगळ्यांनी तेंच्यांनी सकाळी येताले सांजे सगळ्यांनी काम करून हे सगळे आयज दिसता ते तांकांच लागून दिसता. आणि दुसरे पीक आहा ते सगळे डिस्कस करून आमचे शेतकरी भाग आहा तेंचे कडेन डिस्कस करून तेंचे कडसून आमी ते कितें धा करून घेतले. आमचे पंच देविदास च्यारी यांच्यानी संपर्क साधलो जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन किंवा ते WRD हे डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटांनी आमकां साथ दिली. काय तर सांगला तुमची ही जी शेती पडींग आसा ही पडींग दवरूं नाका, तुम्ही शेतान उतरा, शेती करा, शेतीचे तुमकां खूप फायदे आसत. कारण आमच्या लोकांनी ही शेती जवळ जवळ 20-25 वर्सां शेती करूची सोडली. पहिली ही शेती अजिबात तुमकां रिकामी मेळनासली
पण आता लोकांचो इंटरेस्टच गेलो शेतीबद्दलचो. एक तर शेती केली, पावसभर शेती करतात आणि नंतर पावस लागता आणि शेतीची नाशाडी जाता, काय मेळना. एक तर पावस नासता म्हणून शेती वयता अशें. आनी काय तर ती ही जंगली जनावरां, ह्या जनावरांक लागून लोकांक काय ते 100 रुपया खर्च केलो तातूंतले 25 रुपया उबे जायना. ह्या कंठाक लागून लोकांनी शेती सोडलेली. पण जेन्ना आमचे हे डिपार्टमेंटचे एग्रीकल्चर WRD किंवा आमचे पंच, स्थानिक पंच ह्या लोकांनी आणि जे कोण आमचे सगळे मित्र म्हणजे ह्या लोकांनी सगळे एकीकडे येऊन ठरयला काय तर ही जमीन जी आम्ही इतकी वर्सां पडींग दवरली तर ह्याच्या पुढे ती पडींग दवरूची न्हू. कारण हे शेतीचो खूप फायदो आसा. आयज जर ती आम्ही राखण दवरली तर फुडले पिढीक मेळटली. जशी आमच्या पयलींच्या पिढयांनी ही राखण दवरली म्हणून आज पर्यंत आमकां मेळ्ळी. तर आयज जर आमी ती रिकामी सांडली जाल्यार फाल्यां सकाळी हे जमनीची आमकां किंमतच कळची ना किंवा आमच्या भुरग्यांक किंमत कळची ना. आयज आमी ह्या उत्पन्न केल्लें आसा, ह्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून आमी ह्या उत्पन्ना पासून आयज दिसता काय तर हो खरोखरच मळो फुल्ललो कसो. ह्याच्याय पेक्षा आनीक उत्पन्न घेवचो अशें ते लोक आमकां. तुमकां काय कमतरता आसा, खंयच्या गोष्टीची कमतरता, तुमकां खत जाय किंवा तुमकां ट्रॅक्टर जावो नांगरूंक किंवा आणखी काहीतरी मदत जायी, सगळ्या प्रकारची मदत दिवंक हे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां तयार आसात. ते प्रत्येक फावटी हयसर येतात, आमकां ते फुडें काडटात आणि आमी फुडें सरा न्हू जाल्यार फायदो काय. अशा परिस्थितीन आमी आज सगळ्यांनी एकमत केला आणि सगळे फुडें सरले. शेती करूया. आयज आमी ही रोजां लायली, झेंडूची फुलां लायली, पण फाल्यां सकाळी आनीक वेगवेगळ्या प्रकारची भाजीपालो लावया, आनीक शेती लावया. अशा प्रकारे ही शेती आमी फुलवया. त्यांनी करून आमची ही जमीन जी आसा ती साबूत उरतली. फाल्यां सकाळी कोण म्हणचो ना काय तुमची जमीन रिकामी आसा किंवा गव्हर्नमेंट सांगाचो ना ही रिकामी जागा तुम्ही करिनात तेन्ना ही गव्हर्नमेंटा अंडर काय तर खंयच्या तरी प्रोजेक्टाक दिवया. आता नवीन प्रोजेक्ट येता, हयसर एअरपोर्ट जालो काय तर खूप लोकांचो दोळो आसा हे जमनीचेर. म्हणून आमी काय केला, आज ही जमीन आमकां राखाची आसा, फुडले पिढीक दवरूची आसा आणि ही शेतीन उतारलो. आणि आज तुम्ही बघतात काय तर खूप प्रकारची ही जी रोजां फुललेली आसत आणि ह्याच्या जो फुडलो सीझन आसा तो आमी चिंतता काय तर आमी वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी, केळीची झाडां आणि वेगवेगळ्या प्रकारची जी उत्पन्न आसा ती उत्पन्न घेवची. त्याचप्रमाणे आमकां खंय खंय पाणी ना तर पाणयाचो सोर्स करच्या खातीर WRD सगळी पायपलायन घातलेली आसा. अशा सगळ्या प्रकारचे जे हे उत्पन्न आसा आमी घेवंक सोदतो. त्याचप्रमाणे आमचे हे जे लोक असतात, हे मित्रमंडळ या गावातले लोक असतात, ह्या लोकांनी ठरयला काय तर ह्याच्या पुढे वेगवेगळ्या प्रकारची शेती करची. आणि त्या शेतीतून शेतीचा एक फायदो काय तर जी लोकां काम न करणारी असली, जी घराकडे बेकार असली त्यांना काम मेळ्ळा. जी लोकांक ह्या निमतान शेतीच्या निमतान लोकांचो व्यायाम झालो हो मुख्य कारण आसा. व्यायामय झालो आणि तेतून काहीतरी उत्पन्न जर मेळ्ळे, चाराणे उत्पन्न मेळ्ळे जाल्यार ते काहीतरी पोड्या पाण्याक खर्च करूकय मेळ्ळे. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायद्या खातीर आणि ही शेती राखोवच्या खातीर मुख्य उद्देश हो शेती आमची साबूत रावंक जाय. त्याच्या लागून आमकां गव्हर्नमेंटान कंपाऊंड घालून दिला. मोठे कंपाऊंड आसा. त्या कंपाऊंडाक लागून व्हडली जनावरां तर भितर येवंक शकनात. आणि हे कंपाऊंड घातल्यानंतर आमकां कसले तरी प्रकारचो भंय ना, काहीतरी बाबा फाल्यां सकाळी कोणाची तरी गुरां ढोरां येतली आणि हे आमचे शेत भात खातली म्हणून. तेन्ना हे आमी सगळो हे व्हडलो प्रोजेक्ट उबो केल्लो आसा. ह्याच्याय फुडें जर आमकां काहीतरी कसली मदत पडली गव्हर्नमेंटाची तर आमी स्थानिक पंचा मार्फत आणि त्या डिपार्टमेंटा परत किंवा सरकारापर्यंत आमी जावन आमकां जो काही मदत जाय ती मदत आमी मागूंक शकतो. आणि ह्याच्या फुडें आमी मोठ्या उमेदीन ही शेती करूंक शकतो. मळो जेन्ना एकत्र जाऊन त्यांच्यानी जे आपल्या मेहनतीन आणि जसे मेरे देश की धरती सोना उगले हिरे मोती, त्या धरतीचेर ज्या आमकां गोवा राज्याच्या ह्या शेतकी मंत्र्यान सुभाष शिरोडकर यांनी आपले नदरेन हे त्याच्या नदरेत एक येयले आणि त्यांनी ते WRD आणि ॲग्रिकल्चराच्या हेंका बरोबर घेऊन आमकां प्रोत्साहित करून विविध तरेचे हे रोजाचे म्हणा आणि भेंडे म्हणा, चवळी म्हणा आणि कितें कितें वेगवेगळे नाशण्याचे म्हणा सगळे जे धान्याचे ते आमकां प्रोत्साहित केले. हे आमी पयलीं करताले. त्यामुळे आमकां आतां तेंच्यांनी प्रोत्साहित केल्ल्यामुळे आमकां हे पळोवनच आमकां आनीक प्रोत्साहन येयलें. कळ्ळें? पहिलीची आठवण येयली. आणि ज्या प्रमाणे हे आमी आतां हे जे आमचे प्रोडक्ट आता आमचे सगळे दिसता लोकांक, ते प्रोडक्ट आमकां आमच्या लोकांक म्हणजे आमचे नाव, मातशे गांवाचे नाव आणि आमच्या ह्या महिलांनी जे जे हे केले, हे मेहनतीन जे केले, हे त्यांचे कौतुक करीनशे दिसता. त्यांचे कौतुक गोवाभर जातले, गोवाभर जावपाक जाय. आणि हो आमचो धडो गोव्याच्या इतर बायलांनी किंवा इतर दादल्यांनी सुद्धा त्याका सहभाग करून घेवपाक जावो. आता ह्यांच्यांनी जो प्लांटेशन घेतले, हे प्लांटेशनाक जरा मातसो खूप लेट जालो. लेट जातकच पण तरी पण असे विचार झाले की हेतून आता ह्या पावसाच्या मोसमात काय काय गोष्टी उत्पन्न आमकां प्रोडक्ट काढूंक शकता, आमी उत्पन्न काढूंक शकता. ते म्हणाले रोजां हे करूया आणि कोण चवळी करूया, नाशण्याचे करूया. नाशण्याचो प्रोग्राम तसोच तो ह्याच सिजनाचो आसता तो, पण तो मातसो लेट जालो. महिला वर्ग यांच्या आज
अथंग परिश्रमानंतर ही आज जी 25 वर्षे असलेली जी पडीक शेती आहे ती आज एक पुनर्जीवित होऊन आज याला एक सुपीक अशा पद्धतीनं इथं जे आपण जी झेंडूची बागायत बघत आहात ते बागायत इथं आज या सर्व जी आमची महिला वर्ग आहेत किंवा इथे नागरिक आहेत त्या नागरिकाच्या वतीनं आज ही जी झेंडूची बागायत आपल्यासमोर दिसत आहे. सांगायला अभिमान आहे की आम्हाला इथं सुरुवातीला जे सुभाष शिरोडकर इथं WRD जे मंत्री आहेत ते WRD मंत्री इथं आलेले आहेत आणि त्यांनी ही जी आमची जमीन आहे ती जमीन बघितली आणि या जमिनीमध्ये आपण सोनं उगू शकतो असा जो आश्वासन आणि असा जो विश्वास आम्हाला दिला त्यामुळंच आज ही आम्ही सर्व जी आमचे इथले स्थानिक आणि महिला वर्ग यांच्या वतीनंही आम्ही बागायत करू शकलो. ही बागायत झाल्यानंतर याच्या नंतर सुद्धा आम्ही इथं वेगवेगळ्या प्रकारची जी पिकं आहेत ती पिकं आमचे जे ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आहे त्यांच्या मार्फत आणि आमचे इथले स्थानिक नागरिक जो प्रत्येक शेतकरी आहे तो प्रत्येक शेतकरी आपापल्या परीनं इथं वेगवेगळे असे इथं शेतीची लागवड करून आज संपूर्ण गोव्याला किंवा आमचा जो पेडणे तालुका आहे त्याला एक नवीन असा जो उपक्रम आहे म्हणजे जे आमच्या संपूर्ण गोव्यात जी शेती पडिंग आहे ती शेती पडिंग शेती कशी आपण पुनर्जीवित करू शकतो याचं एक उत्तम उदाहरण नागझर ग्रामस्थ देत आहेत. मी आमचे जी इथं बेलाच्या भूमकार जी शेतकरी संघटना एक नवीन केलेली आहे त्या संघटनेच्या वतीनं या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आमचे नारायण तुळसकर, स्वतः मी सेक्रेटरी आहे आणि आमचे पंच देवीदास चारी हे या जी आमची सोसायटी आहे त्या सोसायटीचे खजिनदार आहेत. तसेच इथले जे होतकरू शेतकरी आहेत त्या शेतकरी त्या संस्थेचे सभासद आहेत. त्यांच्यामार्फत आमच्या परीनं जो त्यांना आम्ही सपोर्ट जो मोरल सपोर्ट आहे किंवा मानसिक असो किंवा शारीरिक असो किंवा आर्थिक पद्धतीचा जो त्यांना सपोर्ट आहे तो सपोर्ट आम्ही देण्याचा प्रयत्न करू.